हो कन्हैया नागवेकार हाणे हालींच नवी कार घेतिल्ली. ताचो कॉन्टॅक्ट डिटेल घेवन फ्रॉडांनी तांकां टोपी घालपाचो यत्न केलो. आज हांव तुमकां अशेंच एक युजफूल इन्फॉर्मेशन शेअर करपाक सोदतां. गाडी घेवन म्हाका 2 म्हयन्यान एक कोरियांतल्यान एक द ब्रेकडावन सर्वीस इंडियांतल्यान एक कार्ड येयल्लें आसा आनी 3500 पे करून म्हजें मिसेजीन तें रिसीव केलां आनी आज म्हाका तेंचे कडल्यान फोन येता की तें कार्ड तुमकां एक्टिवेट करपाक जाय आनी तुमी तातूंत 500 जी पे करात. आनी हांवें म्हणलें ओके हांव करतां, म्हाका मातसो टायम दियात. सो हांव जेन्ना तें करपाक गेलो आनी जेन्ना हांव करपाक गेलो तें कार्डाचेर सांगता की संगीता म्हणून येता नांव येता. सो असो म्हाका डावट येयलो आनी हांवें कितें केलें, हांवें गाडी घेतलेली पयलीं तांकां फोन केलो आनी विचारलें अशें अशें आसा हें कार्ड म्हाका 500 पे करपाक. तो म्हणपाक लागलो तुमी कांय पे करनाकात कित्याक हें फेक आसा. आता हो फोन संवाद ऐकात. ऑनलायन फ्रॉडाचो हो नवो प्रकार, ताका लागूनच कोणाकूय पयशे फारीक करतना जतनाय घेयात. जो भी सर्विस करवाएंगे 15 ईयर्स तक आपकी फ्री रहेगी. लेकिन ये जो कोई चार्जेस आपको ये जो मैंने कार खरीदी है ना, उसने भी हम लोग को एक और एक कार्ड दिया हुआ है, तो उसको क्या करने का है? 2 कार्ड आपके एक्सटेंडेड वारंटी का होता है. जैसे आपका वो कार्ड इसलिए है आपका, जैसे आप कोई पार्ट वार्ट टूट जाता है ना आपका, गाड़ी का कोई भी पार्ट टूट जाता है छोटे से बड़ा, तो आपको फ्री. हेलो, शोरूम ने बोला है कि उसको पैसा पे मत करो, ये फेक कॉल है. शोरूम के थ्रू तो कार्ड ही नहीं है ना आपका. ये अच्छा, ब्रेकडाउन सर्विस इंडिया से है ना, थर्ड पार्टी कंपनी है. तो आप जिससे इंश्योरेंस लेते हैं ना अपनी कार का, अच्छा, शोरूम से नहीं मिलता, थर्ड पार्टी कंपनी से मिलता है. ऐसे ही आपका RSA कार्ड आता है. ओके, अच्छा ठीक है. लेकिन मैंने अभी ट्राई किया, लेकिन पैसा नहीं जा रहा है. ऐसा नहीं जा रहा है. नहीं जा रहा दिखा है, रहा है. कुछ एरर आ रहा है, कुछ सर्विस एरर कुछ आ रहा है और संगीता का नाम बार बार आ रहा है वहाँ पे. या तो सर आपका वो थोड़ा सर्वर डाउन चल रहा होगा. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार.